भारतीय जनता पार्टीन खासा अधिवेशनात हाडिल्ली महिलां खातीर राजकीय आरक्षण बिल आनीक एक जुमला। बिलात खूबशे नेम आनी अटी आसात आनी हे आरक्षण महिलांक 2030 उपरांत मेळटले। फक्त वेंचणुकेचेर दोळो दवरून हे बिल हाडलां, काँग्रेसीन आरोप केला। महिला आरक्षण ही काँग्रेसीची संकल्पना। जेन्ना आदल्या काँग्रेसीच्या सरकारान हे बिल मांडले तेन्ना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांकां विरोध केल्लो, पूण काँग्रेस हे बिलांक तेंको दिता, ताची वेगळीच अंमलबजावणी जावची अशें काँग्रेसीन मागलां। जुमला पॉलिटिक्स आणि एक्सपोज जाला। पूर्ण देशभर सगळे लोक की हे पार्लमेंट सेशन कित्याक लागून आपयला आणि कितें डिस्कशन जातले हाचेर वेगळे वेगळे डिस्कशनां जाली। लोकांनी खुबशे स्पेक्युलेशनां केली की कितें येतलें कितें येवचें ना, आणि अल्टिमेटली या गणेश चतुर्थीच्या सणाच्या दिसा या भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार आणि मोदी सरकारान परत एकदा सिद्ध केलें की ही पार्टी म्हणटा ती फक्त जुमलाची पार्टी। आणि हांव कित्याक लागून म्हणटा की जे वुमन रिझर्वेशन बिल जे पार्लमेंटान या मोदी सरकारान हाडले, काँग्रेस पक्षान पार्लमेंटान या बिलाक सपोर्ट केला। आम्ही हांचे भशेन जुमला गायनात। जेन्ना 1989 जेन्ना हांणी अगेन्स्ट केले वोटिंग आणि आता हे बिल हाडटात आणि लोकांक देशाच्या जनतेक दाखोवपाक सोदतात की आम्ही महिलाच्या फेवरान आसा म्हणून। ना, आम्ही ओपनली ह्या बिलाक सपोर्ट केलो, पूण जे भारतीय जनता पार्टीन जी एस्ट्रिक मारून टर्म्स अँड कंडिशनां घातल्यात, किडी लिमिटेशन जावपाक जाय, कास्ट सेन्सस जावपाक जाय, मागीर ते बिल लागू जातले, हाचो अर्थ कितें? अरे तुम्ही जर तर सिरियस आसा जाल्यार बिल हाडला, इम्प्लिमेंट करा। 2024च्या लोकसभेक ते इम्प्लिमेंट करा मरे। जर तर तुमकां कास्ट सेन्सस बेसीस जाय, जो यूपीएन जो कास्ट सेन्सस केल्लो तो रिलीज करा, त्या बेसिसार करा। जेन्ना तुमचे नवे सेन्सस जातले 2021, एक म्हणल्यार तुम्ही 2021चा सेन्सस अजून करू ना, आणि वर्ल्ड वाईड आय थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम की खंयच्या तरी गव्हर्नमेंटान सेन्सस डिले केला। ही गेल्ली 9 वर्सां तुम्ही केले कितें? जर तर तुम्ही सिरियस आशिल्ले, जर तर तुमकां महिला आरक्षण जाय आशिल्लें जाल्यार 2014 ते 2023 तुम्ही केले कितें?